न्यू वाडे ते वास्को रुटार धावपी खासगी बसी शेनवारा सकाळी आंदोलन करून ऑफ रोड राविल्ल्यो. ऑपरेटराच्या सांगण्याप्रमाण निमण्या बस स्थानका संदर्भात तांच्यो कांय समस्या आसा. जंय थळाव्यांनी बस पार्किंगा वेल्यान तांच्या ड्रायव्हर आनी क्लिनरां कडेन वाद केल्लो. हो प्रश्न सदांचोच जाला आनी ह्या निमण्या स्टॉपार बसी घुंवडावपाक मेळना म्हूण शेनवारा सकाळी बस ऑपरेटरांनी वास्को ते न्यू वाडे वचपी बसी बंद दवरिल्ल्यो. प्रवाशांक ह्या बंदा खातीर त्रास सोंसचे पडले. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. प्रॉब्लेम जाता सदांच एक दीस म्हणून आमी सदांच एडजस्ट करता. आयज आमचे कडेन एडजस्ट जावचें ना. कित्याक म्हणल्यार आयज 2 गाडयो लास्ट स्टॉपार बसता. इतके पार्किंग आसा जाल्यार 2 व्हिलर 4 व्हिलर सगळे लायनीक रावला जाल्यार आमी बशी दवरतले काय? आमकां जर तुमकां जर हांगा रावता पळय तेंच्या गाडी आसा पळय तांकां जर प्रॉब्लेम जाता न्हू आमी पात्रांवा कडेन मागता आमचे कडेन की आमकां हांगा लास्ट स्टॉपूच बंद करून खाली आनी खंय स्टॉप दिया आमी एडजस्ट करूंक शकता. कळ्ळें न्हू? तितकेंच आनी काय मागणें ना आमचे कडेन पात्रांवा कडेन. ते आसा ते आमचे सॉल्व मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व करा मागीर आमी सुशेगाद गाडयो चलयता. आनी काय प्रॉब्लेम ना आमचे कडेन. आमी पात्रांवा कडेन मागता. पात्रांव गव्हर्मेंटा कडेन वचून मागून दी. आमी पात्रांवा कडेन मागूंक शकता. आमी ड्रायव्हर आमी काम करता आनी वयता सांजचे. आमचे पेमेंट पात्रांव दिता. आमी पात्रांवा कडेन मागतले. पात्रांव वचून कोणा कडेन मागपाचें आतां डिप्युटी कलेक्टर आनी ट्रान्सपोर्ट कलेक्टर कितें कोणा कडेन मागपाचें न्हू ते मागून घेवंक शकता. मिस इन्फॉर्मेशन तुमच्या जाला ह्यो गाडयो ब्लॉक जाल्या. हांगा लास्ट बस स्टॉपार लोकांनी हांगा पार्किंग गाडयो अश्यो केल्ल्यो आहा. 24 hours हांगा पार्किंग आहा आनी आमच्यो गाडयो हांगा येता. लास्ट बस स्टॉप आमचो हांगा घुंवडायता. एक 2 नाल्यार 3 बसी आमच्यो उरता. एवरी 5 मिनिट्स आमच्यो हांगा बसी चलतात फ्रॉम 6:30 टू रातचे 9:30. सो आमकां हांगा गाडी घुंवडावंक सुद्दां मेळना. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आमी तांकां सांगून रिक्वेस्ट करून खूब थकले. आयज कितें जालें आयज त्या ड्रायव्हरांक गाडी घुंवडावंक मेळना. सो तेंच्यांनी गाडयो घुंवडावपाक मेळना हांगाच ब्लॉक दवरल्यो गाडयो. आमी गाडी बंद दवरूंक ना. हांव मागता ऑथॉरिटीन आनी आमच्या मिनिस्टरान MLAन हेजेर बेगीनूच लक्ष घालपाचें आनी आमकां हे सॉल्व करून दिवपाचो हांगा प्रॉब्लम जाता तो. एक्चुली पयलीं हांगासर असो बस स्टँड नासलो आनी एक्चुली आतांय बस स्टँड ना. फकत ते बसी घुंवडावपा खातीर तांकां हांगासर अलाव केला. तेच्या वयर तांकां कांय ना. पूण त्यात बसी घुंवडावपाचें सोडून आतां हांगा बसी पार्क करपा लागला. एवरी टायम हांगासर कंजेशन आसता. एम्बुलन्स येयली जावं आनी कोण येयली जाल्यार तांकां वाट आसना. सेकेंड थिंग म्हटल्यार हेच्या बसींचो पार्किंगाचो एक जालो. प्लस हे जे कोण बसीचे कंडक्टर आहा कोण आहा तांकां हांगासर रीत ना. कचरो खंय उडोवपाचो बसींतलो, गाडयो तेंच्यो खंय लावपाच्यो. सगळे बायक घेवन येता. हांगा सगळ्या रस्त्याक तेंचे बायक आसता. सो हेच्या खातीर मेन इम्पॉर्टंट तांकां जर हांगा येवंक जाय तेंच्या बसींनी येवपा जाय. तेंची बस घेवन येवपा. तेंच्यो गाडयो घेवन येता त्यो हांगा लायता. बसी हाडटा ते हांगा लायता. कोणाची तांकां कॅर ना आनी जर तांकां सांगलें ते कानार घेयना. सो हेचेर एक तर सोल्युशन जर दिवपाक गेलो जाल्यार जशें फर्स्ट ट्रीप हांगासून चालू जाता आनी वास्को वयता बस आनी घुंवडावन परत हांगा येवन रावता. त्या पेक्षा ती बस जेन्ना फर्स्ट ट्रीप स्टार्ट करता ती वास्कोसून स्टार्ट करून हांगा बस घुंवडावन परत वास्को वचपाची. हे तेजेर एक सोल्युशन म्हाका दिसता आनी हेचेर जाता जाल्यार बेगीनाच कारवाय करची आनी हे सोल्युशन मार्गाक लावचें. कित्याक लागून आमचे हाल दवरले पण ते रस्त्यार टर्न मारूंक मेळना गाडयेक. टर्न मारूंक मेळना न्हू ताका लागून हे बंद दवरले हेंच्यांनी. तुमकां कितले त्रास जाले? आतां आमकां त्रास जाले न्हू. आमकां वास्को वचोंक मेळना आनी आमगेले आतां कशें काम धंदो बंद पडलो न्हू.